नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। सरकार लागला आपल्यो चुको काडपाच्या सुधारपाच्या कामाक आयपीबीचे नवे 27 आणि आदले 12 धरून 39 प्रकल्प अभ्यासपाक दिले। केपीएमजी कन्सल्टंटाकडे 1.5 महिन्या भितर रिपोर्ट। पोटवेंचणुकेत काँग्रेसीन पणजे बाबुशाचे नाव फुडें काढले खरे, मात बाबुशाची गुगली आपल्याक काँग्रेसीन कांयच कल्पना दिल्ली ना। मिडियांतल्यान खबरो बाबुशान हात फाफुडले। एसआयटीन 30 घुसगावचो ओ ट्रेडर कांच्या गव्हर्नराक वडयलो भितर। मूळ तामिळनाडूचो मायनिंग कंपन्यांची कांच्याच्या अकाउंटार ट्रान्झॅक्शनां कोट्यांचे व्यवहार। उपराष्ट्रपती पदाच्या वेंचणुकेची घोषणा 18 जुलै मेरेन उमेदवारीक प्राज। गरज पडल्यार 5 ऑगस्टाक मतदान। पुराय गोपनीय मतदान। खासदारांक पक्ष काडपाक शकना व्हीप। साश्टीन बीजेपीक कौल दिलो ना म्हणून साश्टीचेर अन्याय जावचो ना। मुख्यमंत्र्यान मडगांवां सुरू केले 2 सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। ऑगस्टासान गोंयांत खंय सीएनजीच्यो बसी। आणि शाळांनी बुद्धिबळ शिकोवपाचो मार्ग जाता मोकळो। जीव्हीएम संस्थेक चेस इन स्कूल्स अभियानात इंट्रेस्ट, म्हणटा गोंय बुद्धिबळ संघटना। सरकार आपल्योच फाटल्यो चुको सुधारपाच्या कामाक लागला। इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान आता केपीएमजी कंपनीक सॅटेलाइट कन्सल्टंट म्हणून नेमल्या। फाटल्या सरकारान पास केल्ल्या 12 प्रकल्पांचो कन्सल्टंट कंपनी खोलायेन अभ्यास करतली। नवे 27 प्रकल्प धरून वट्ट 39 प्रकल्प बोर्डान केपीएमजी कडेन दिल्यात। फुडल्या 1.5 महिन्या भितर कन्सल्टंट अभ्यास करून बोर्डाक रिपोर्ट दितले। कन्सल्टंटाकडेन दिल्ल्या प्रकल्पातले चडशे प्रकल्प इको टुरिझमाचे। युती सरकाराच्या कॉमन मिनिमम प्रोग्रामाप्रमाण आयपीबीन क्लियर केल्ल्या प्रकल्पांचो आता खोलायेन अभ्यास जातलो। प्रकल्पाचे मंजुरी खातीर लागपी सगळ्यो गजाली सारक्यो आसा काय ना आनी प्रकल्प राज्याक कितलो फायद्याचो ताचो रिपोर्ट बोर्डाक दिवपाचें काम केपीएमजी ही सॅटेलाइट कन्सल्टंट कंपनी करतली। त्या प्रोजेक्टान भितर कायद्यान आयपीबीच्या कायद्यान जे कितें अलाउड आसा आनी जे कितें अलाउड ना त्या संदर्भान सारकी विश्लेशण जावचें पडटा। जो कितें प्रोजेक्ट दिणारो आसा प्रोपोनंट ताणें जें कितें सांगलां तें बरोबर आसा आनी प्रोजेक्टाचो इंडेक्स आमकां जाय तसो फेवरेबल आहा। दे आर डुईंग लॉट ऑफ थिंग। केपीएमजी इज एन वर्ल्ड इंटरनॅशनल रेप्यूट ऑर्गनायझेशन, सॅटेलाइट कन्सल्टंट फॉर डिटेल एनालिसीस एंड गिविंग अ समरी ऑफ द एनालिसीस दे मेक। We have selected them after competition and in which they were found to be the best in technical scoring. केपीएमजी कडेन फाटल्या बोर्डान पास केल्ले 12 आणि नवे अर्ज केल्ले 27 प्रकल्प केपीएमजी कडेन दिल्यात। 13व्यातले आमी since minutes were approved, we have also approved it, but some 4 projects will be sent to the consultant for in detail study. In 14th, we have gone through each case, approved some and rejected few, and recommended others to be examined in detail by the satellite consultant, which actually should be the normal norm. In future it will be the normal norm that first any project will be done by our people, then it will go to the consultant who will go in details examining it, and then only it will be approved. In 14 meeting 8 projects which are all eco tourism or related with commercial activity have been sent to the consultant, and there are more projects around 27 I think which are already were decided to send it to the consultant for examination. नाही, एक प्रोजेक्ट आम्ही रिजेक्ट केला म्हणजे रिटर्न केला. इट्स नॉट एक्झॅक्टली रिजेक्टेड बिकॉज द कंपनी, द कन्सर्न कंपनी हॅड
put up a project 6 months back. So we have told them, you first start executing that project and come back. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकर आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. बाबुशाचे पणजेचे तळ्यात मळ्यात काँग्रेसीक ताणें गुगली घाल्या. काँग्रेसीचो पणजी उमेदवार म्हणून सीएलपी आपल्या नावाची चर्चा करपाची आसा हें आपल्यांक खबरूच नाशिल्लें म्हणून बाबूश म्हणटा. काँग्रेसीन खंय ताच्या नावाचेर चर्चा करचे पयलीं ताका सांगलें ना आनी केल्या उपरांतूय सांगूं ना. रॉय रवी नायक मात आमकां मेळ्ळो ना. बाबुशाचे पणजे आनी रॉयाचे वाळपय खातीर सीएलपीन कॅन्डिडेट म्हणून नांव क्लियर केलां. बाबूश मोन्सेरात म्हणटा ताका कांयच खबर ना. पणजे वेंचणुकेचो काँग्रेसीचो उमेदवार म्हूण ताचें नांव सीएलपी बसकेत चर्चेक येतलें हें ताका पयलीं कळयल्लें ना आनी बसका जाल्या उपरांतूय कळयल्लें ना. ताणें खंय सीएलपीच्या निर्णयाच्यो बातम्यो मिडियांत पळयल्या. जो मेरेन वेंचणूक केन्ना ती जाहीर जायना तो मेरेन आपल्याक ताचेर कांयच भाश्य करपाचें ना म्हूण बाबूश उलयता. मात फाटल्या म्हयनोभर काँग्रेस बाबूश मोन्सेराताक पणजे बाय इलेक्शनाक उमेदवार म्हूण फुडें काडटा म्हूण खबरो येतात. 2 फावट काँग्रेसीचे आमदार बाबुशाच्या बंगल्यार वचून बाबुशा बरोबर बसकाय जाल्यो. मात बाबूश आतां आपणाक कांयच खबर ना म्हूण हात वयर काडटा. दुसरो वाळपयचो उमेदवार फोंड्याचो आमदार रवी नायकाचो पूत रॉय नायक ताका प्रुडंटान संपर्क करपाचो यत्न केलो मात संपर्क जावंक शकलो ना. मात सीएलपीच्या बसकेत रवी नायक आशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. एसआयटीन 30 उसगांवचो ओल्ड ट्रेडर कांच्या गवंडराक अटक केल्या. तो खंय मूळचो तामिळनाडूचो. बेकायदेशीर मायनिंग आनी आयर्न ओर चोरीचे केशींत ताका भितर उडयला. मायनिंग कंपन्यांची कांच्याच्या अकाउंटार कितलीशींच फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शनां आसात. ताणें खंय मायनिंग कंपन्यांक कोट्यांनी पयशे फारीक केल्यात. ताका 7 दिसांची कस्टडी दिल्या. आरोपी कांच्या गवंडर रावपी 30 उसगांवचो. मूळ तो तामिळनाडूचो. बेकायदेशीर मायनिंग आनी आयर्न ओर चोरयेच्या केशींत ताका एसआयटीन धरला. आरोपीच्या बँकेचो स्टेटमेंट पळयल्यार ताचो मायनिंग कंपन्यांकडे कोट्यांच्या पयशांचो वेव्हार आसा म्हूण कळटा. ताणें खंय मायनिंग लीज होल्डर, ओर सप्लायर आनी एक्सपोर्टरांक कोट्यांनी पयशे फारीक केल्यात. आरोपी खंय मायनिंग खात्याकडे ट्रेडर म्हूण रजिस्टर जाल्लो मात ताणें सरकाराक रिटर्न्स फायल केल्ले ना. सरकाराक तोपी घाली आनी आपणे जोडून काडले. ताणें वाळपयच्या पैकूळ मायनिंग सायटीरूय खंय गुड्डुलासांव केला. तो खंय साळगांवकर मायनिंगान काम करता म्हूण कळटा. ताका पणजे कोर्टा मुखार उबो केलो. कोर्टान ताका 7 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. घेऊ एक ब्रेक.